तशेंच काकी आसा आमचे बरोबर आनी हे सपोर्टर आनीक मिडिया पर्सन्स जागृत गोवा आनीक सपनेश वॉयस ऑफ गोंय सगळ्यांक येवकार जो समर कॅम्प घडोवन हाडलेलो आसा 2 वीक आयज सोंपता आनी आयज कॉन्क्लुडिंग डे गोवा युवा मंच आनी घडोवन हाडलेलो आनी हो समर कॅम्प घडोवन हाडपाक बाब एडवोकेट आमचो विद्युनाथ शिरोडकर हाणें हो सगळो इनिशिएटीव केलेलो आसा. तुम्ही जायते जाण बाब एडवोकेट विद्युनाथा वळखता आसतले, पयलो आसतलो तुमी ताका टीव्हीचेर न्यूज मिडियाचेर जो आपलो प्रोफेशनलूच वावर न्हू पूण सोशल फिल्डानूय ताजो जायते वावर आसा, जायते एक्टिविजमान तो आसा. आनीक जशें गोंय तुमी पळयलां कितें चल्लां तें आनीक गोंया एक मुवमेंट स्टार्ट जाला आसा इनफ इज इनफ आनी हो फोंड्याय जावचो म्हणून बाब दोतोराक दिसलें आनी दोतोरान हो इनिशिएटीव घेतलो फोंड्यान आनी सगळे जे एक्टिविस्ट आसात तांकां लागीं हाडला आनी एक मोठो मेळावोय बीन केल्लो आनी ताच्या खाला ताच्या गायडन्सा खाला तेणें लीड घेवन हो जायतो मुवमेंट फुडें वयता सोशल फिल्डाचेर. देव बरें करूं म्हणटा हांव दोतोराक. म्हाका बरें दिसलें दोतोरान म्हाका जेन्ना फोन मारून सांगलें आपूण फुटबॉल कॅम्प करूंक सोदता म्हणून फोंड्या आनी त्या दिसा तेणें सुरवात केली ह्या ग्रावंडार आनी जितल्यांनी ताका सपोर्ट केला तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आनी तसोच आमचो प्रोफेशनल एफसी कोच आसा फ्रँकी मेंडोसा हांणी जायतो तेंको ताका दिल्लो आसा. फ्रँकी वेलकम टू यू ऑल. ओके देव बरें करूं सगळें. हो कॅम्प करपाचो फर्स्ट इंटेंट वॉज भुरग्यांक सकाळीं उठोवप करेक्ट, कित्याक सुट्टी पडली की भुरगे 11-12 ह्या टायमार उठतात. सो म्हाजो पयलो फोकस आसलो की भुरग्यांक सकाळीं संक उठपाची संवय लावप, कित्याक सरान जशें म्हटलें डिसिप्लीन स्टार्ट सकाळीं उठल्या पासून डिसिप्लीन स्टार्ट जाता. सो ती डिसिप्लीन तशी लागप दीस वॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर मी. म्हाजो भुरगो खांडेपार शिकपाक वता, फ्रँकी सरा कडेच कोचिंगाक वता आनी सराक हांवें विचारलें की आतां मेच्या सुट्टेन तुमी कितें करतले. सो तांच्या थंय म्हणलें कॅम्प ना आमचो. सो आय डिसायडेड की हांवूच कॅम्प करता कारण म्हाजोच भुरगो 11 उठतालो. सो ताका उठोवपाक लागून फर्स्ट इंटेंट वॉज दॅट की ताका पयलीं उठयतलो संक सुमार आनी ग्रावंडार हाडटलो. सो अशा पद्दतीन हो कॅम्प स्टार्ट जाल्लो आसा. तुमचो सगळ्यांचो म्हाका सपोर्ट जाय. बेजिकली फुटबॉल किंवा स्पोर्ट हो इम्पॉर्टंट आमकां कित्याक आसा हें सगळें हितूंतल्यान आज फ्रँकी सरान सांगलां. पयलें म्हटल्यार आमचें लायफ जें आसा लायफान आमकां कितें इम्पॉर्टंट आसा. फर्स्ट डिसिप्लीन, प्लॅनिंग, टीम वर्क आनी एग्जिक्युशन. हे जर 4 गोश्टी जर घडना जाल्यार आमचें लायफ सक्सेसफूल जायना. आनी फुटबॉल आमकां तेच शिकयता, आमकां प्लॅनिंग शिकयता, आमकां डिसिप्लीन शिकयता, आमकां टीम वर्क शिकयता आनी मागीर गोल इज एन एग्जिक्युशन. हो गोल जेन्ना वता तेन्ना आमी जिखतात. सो आमच्या लायफान जेन्ना गोल जो आसता पळय तो गोल जर आमकां एचीव करूंक जाय जाल्यार आमी डिसिप्लीन, प्लॅनिंग आनी एग्जिक्युशन हाजेर खूब लक्ष दिवचें पडटलें. ताका लागून फुटबॉल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी हांव सगळ्यांक विनंती म्हणजे थँक्स म्हणटा की सगळे जाण हांगा पेरंट्स आयले. आमी जायते फावटी पळयता आनी जायते पेरंट्सूय सोदता आपणाच्या भुरग्यांक फुटबॉलाक घालूंक जाय पूण हूंय कॅम्प जाता आनी कितें हूंय चलता तें कांयच खबर आसना. पयल्या सुवातेर आमकां फोंड्या एक बरो ग्रावंड ना म्हणटकच आमी हूंय स्पेस मेवता थिंगा आमी ट्रेनींग कंडक्ट करूंक प्रयत्न करता. आनी ह्यो प्रयत्न करूंक म्हाका पेरंट्साची चड गरज पडटा. पेरंट्स जरी तर आपणाच्या भुरग्यांक धाडना जाल्यार कोचिंग कॅम्प हे कंडक्ट करूंक जायना. आयज तुमी पळयलां डॉक्टर सकाळीं सावन आहा हिंगा उबो, तशीच पेरंट्सूय आहा. थोड्यांक कामाक लागून वचोंक जाय आसली तरी पूण काम सोडून लागून आपणाच्या भुरग्यां पासत ती हांगा ग्रावंडार आसा. तर हांव सगल्या पेरंट्सांक थँक्यू म्हणटा. बीग हँड टू यू. आतां थोडे म्हाजें सांगता एक्सपिरियन्स. फोंड्या फुटबॉल खेळपी जायते जाण आहा पूण प्रोमोट करपी खूब कमी. बॉयज तुमी आतां कॅम्पाक येयलेले इतले दीस कितें शिकल्या तुमी. पासिंग ओके, ड्रिबलिंग आनी कितें ओके. तुमी पळयलां फुटबॉल इज अ टीम वर्क. एकल्या कडेन खेळोंक जायना. यू हॅव टू बी युनायटेड रायट. एंड वॉट इज मोर इम्पॉर्टंट discipline. Where is the discipline now?
तर पयलें डिसिप्लीन इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. जेन्ना कोण उलयता तेन्ना तुमी रिस्पेक्ट दिवपाक जाय दुसऱ्या मनशाक. गॉट इट. तुमचे पेरंट्स कोणाक लागून कोणा पासत येयले हांगा? तुमच्या पासत. पयलीं म्हटलें हांव थँक्यू म्हणटा गोवा ह्या मंच आनी डॉक्टर एडवोकेट उदयनाथ शिरोडकराक जो कॅम्प घडोवन हाडला. एक्चुली म्हागे चेडो म्हाजो एक्सपिरियन्स सांगपाक म्हाजो चेडो पयलीं खूब दिसाच्यान फुटबॉल करतालो, बट फोंड्या अशें एकूय फेसिलिटी नासलें. फुटबॉल शिकोवपाचें कांयच नासलें. जेन्ना फेंकी सरा कडेन ताका खेळपाक सोडलो, फेंकी सरान सांगलें एक कॅम्प आसा 15 दिसाक. आमी आनी फाटीं फुडें काय पळोवंक ना, ताका रजिस्टर केलें आनी हांगा येवन म्हाजी तिगोच नासलें की इतले बरे फेसिलिटी मेळटल्या म्हाज्या चेड्याक. सो हांव थँक्यू म्हणूंक सोदता एडवोकेट उदयनाथ शिरोडकराक आनी सगळ्या पेरंट्सांक आनी भुरग्यांक सुद्दां. डेविड सिल्वेरा. हांव सांगपाक सोदतां की म्हजो बाब आहा पळय एलिसियो, तो पयलींसून फुटबॉला हेका खेळपाचो सारको हें करतालो. एज देखून नासून ताका घेतलो म्हणून हांव त्या कमिटीच्या एडवोकेट उदयनाथ शिरोडकराक व्हडलो उपकार मागता. हांव व्हडलें सांगपाक सोदता की असलो कॅम्प आनी फुडें जावचो आनी न्यू भुरगे येवचे आनी फुडें खेळपाक आनी गोंयचें नांव वयर काडचें. थँक्यू वेरी मच. I would like to thank Advocate Hridaynath Shirodkar for organizing this camp, especially for our young boys. Boys love football, and we parents would agree football is in our blood and it runs down to the children. And thank you to sir for organizing and giving our children this opportunity where they show their talents in this 2 weeks, and they used to get up with their excitement early in the morning. Yeah, the next day they were saying, wake me up early, I don't want to miss the chance. Yes, parents would agree. They were always waiting for morning to come. So I would request you to continue this. Don't let it end with this 2 weeks, but continue it further the next year and continue it and give them an opportunity to be there somewhere on top. Take them to the higher level. Yes, thank you. फुटबॉल कॅम्प समर कॅम्प.